इश्टानो, आयज आमी करुया मोक्याचो शो, तोय बीन घरा कडेन. कितें तुमकां बिलीव जायना? मातशी रावात, मातशी पाशियेंस करात. आयज हांव तुमकां शिकयता की मोक्याचो शो कसो करप पळय तो. सगळ्यान पयलीं हांवें मोक्याचे पोहा घेतला. ते तुमकां इजिली बागायतदारान 14 रुपयांक मेळटले. ताच्या उपरांत हांवें हांगासर इल्लेशें खोबरें, 5 मिरसांगो, करीपत्ता आनी भिकणां घेतलेली आसा. कच्ची भिकणां घेतलेली आसा. हांवें हांगासर तेल तापत दवरलेलें. तेल तापलें काय तुमी पळोवंक शकता की हांवें हांगासर ते पोहा आसले मोक्याचे जे पोहा आसले न्हू ते तेलान घातले. ते तेलान घातले की सळसळीत सारके भाजून येता. कितले बरें दिसता न्ही हे पळोवपाक. मोक्याचे फोव वो चिवडो म्हाका आतां करपाक थारो जायना. आतां बाकीचे जे हे मोक्याचे फोव आसा पळय ते हांव सगळे न्हू भाजून घेता. एक मात्र हो शो करता आसतना आनी शो खावच्या पयलीं हांव बाबा डायटिंगेचेर आसा जावं आनीक कितें करता ते तर तुमी तुमच्या तकलेंतल्यानूच काडून उडयात. कित्याक हो शो करपाक तेल सारकें भयंकर लागता. त्याच तेलान हांव आतां लास्ट उरलेलें जें तेल आसा न्हू पळय तितून हांव आतां भिकणां, करीपत्ता, खोबरें आनी मिरसांगो भाजून घेतले आनी एका व्हडल्याशा बावलान हे भाजलेले सगळे इन्ग्रेडियंट्स आसा ते घालून घेवपाचे. जे तुम्ही भाजलेले मक्याचे फोव आसा पळय ते त्या बावलान घालपाचे आनी मागीर मीठ, चिली पावडर इल्लोसो जाय तितलो घालपाचो आनी सगळे मिक्स करपाचे. तेज्या वयर ताट दवरपाचे सो दॅट ते भायर येवचे ना आनी भायर पडचे ना. सगळे ताट दवरून जेन्ना तुमी मिक्स करतली न्हू पळय तेन्ना तुमचो शो हांव सांगिना मोक्याचो शो होममेड इतलो बेस्ट दिसतलो की तुमकां रावपाक जावचें ना खाल्ल्या शिवाय. हांव वयता आतां म्हाजे कडेन जायना रावपाक, म्हाका खावपाक जाय हो मोक्याचो शो. तुमकां हो व्हिडिओ पळोवन जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या फॅमिलींक आनी इश्टांक शेअर करा.